kula nasang kodis sorinaka Adawive patokele sorgin cedar devandample ukte koru portunte ye vegituye. Good morning, everybody, and welcome to this Eucharistic celebration. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीवंत भावा भयणीनो, आयज सान फ्रांसीस शावियराच्या पोरबेच्या थोयारेच्या 5व्या दिसा आमी पावल्या. आयच्या सेवा धर्माचो विशय उंड्याचे मोडणेंत सगळे भेद उतरून नवे मनीसकूळ निर्माण करूंक आमचेशी राव. पातका वरवीं मनशा मदें भेदभाव आनी अंतर करतल्यो वण्टी निर्माण जाल्ल्यो त्यो मोडून उडोवंक आनी एक मोगाचें आनी एकचाराचें मनीसकूळ बांदून हाडूंक जेजू सोडवोंदार मनशा स्वयंबान आमचे मदें आयलो. एके खेरीत भाशेन उंड्याचे मोडणेन आपल्याकूच मोडून ताणें सोमेस्तांचो एकचार घडलो. आमचे मदें उपरासलोले सगळे भेद आनी वेगळोचार नपयत करूंक आनी एक नवें मनीसकूळ निर्माण करूंक भाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे विनोवणेन आमचेशी राव म्हूण सोम्या लागीं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान विस्वासान त्रिएका देवा लागीं मागुया. मोगाळ भाव भयणू, हे मिसान पावते परी वांटे घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी सगळे आमच्या पातकांचे दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणू म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. प्रार्थुया. सौर पदवीदार देवा, तुवें बासरविल्या सोडवणाराक बऱ्या कोड्यांनी दिवटो घेवन आमी मेळूंक येवच्याक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगता सर्गींच्या राजान सासणांचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजो चलयता सासणाच्या सासना.
जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेश्वर अशें म्हणटा, पळय, इस्रायलाच्या घराण्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक हांवें भास दिलोली ती पालचे दीस लागीं पावता. त्या दिसांनी आनी त्या सोमया दाविदाक एक पवित्र फुटोसो हांव करतलो. तो आपल्या देशांत प्रमाणीक आनी संपूर्ण जिवीत जियेतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी जेरुजालेमचे बिरांतीन विणें जियेतली. आनी सर्वेश्वर आमच्या प्रमाणीकपण हे नांवान त्या शाराक वळखतली. देवाचें उतर हें. देवाचे बडोपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो गावन. Sorves poracea cora, Santo salvo tuia. सगळीं Sorves poracea cora, Santo salvo tuia. Sorves poracea cora, Pocuja i utra mocia canar potat, Kedovor santos macaboglo. Sorves poracea cora, Santos salvo tuia. Господи, спана воличе, Оше бандун кalla, Amce Jerusalem, Doi sorcula, Sorunieta, Sorves poraci, Sorves poracea cora, Santo salvo tuia. Sogli moci baboi ariș, de cunoșe mata, Shantituka. Sorves poram tsodiu, angatikan korunasa, de kontuka pore mata. Sorves poracea cora, Santo salvo tuia. बागिवोन पावलोन तेसालोनिकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, जसो आमी तुमचो मोग करता, तसो तुमचो मोग एकामेका थाय आनी सगल्या मनशा थाय सोम्यान सुबापणां वाडोवचो. सगल्या आपल्या भक्तां बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मळ आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रतायेन थीर करूं. शेकी बाबा भयणीनो, सोम्या जेजू कडेन आमकां आसा त्या एकताराचे नांवी आमी तुमकां विनोती करता आनी पोरातून मागता तें हें: देवाक मांदूंक कशें जिवंक जाय
तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यांत. तोशीं तुमी जियेतात खरी, पूण अदीक आनी अदीक तुमचें जिवीत सुदारूंक वावरात. सोम्या जेजूचे सोतेन आमी तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा तुमी तर जाणत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सुर्याचेर, चंद्रिमाचेर आनी नखेत्राचेर खुणा जातल्यो. सोमदीर आनी ताची लारां गाजोतात तें पळोवन संवसाराची कुळां घाबरून मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. प्रितुमेचेर येवची आसा ते विशीं दुबदुबून मनशां मरतलीं सुकून. कित्याक अंतरोळाच्यो शक्त्यो कोलकोलतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडा दोबाज्यान कोपा वेल्यान आयिल्लो दिसती पडटलो. हे घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमी तुमची जोतराय दवरात, ना तर जेवणा खाणांक लोबदोन बेबदिकाय करून आनी हेर जिवाचे उस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. संवसारांत वचत थंय आसलोल्या मनशाचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावंक येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुता मुखार खात्रीन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वगत मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. आयच्या पयल्या वाचपांत बाबिलोनीन गुलामपण भोगतले इस्रायल पोजेक आनी जोळी मोळी शिंपडलेल्या इस्रायलाच्या पुतादुवांक जेरमायस प्रवादी बरोसो आनी उमेद दितलो संदेश पुरगोडटा. त्या काळार नेबुकदनेझर राजान जेरुसल्याक वेदो घालो आनी आपल्या ताब्यांत करून जायत्यांक बाबिलोनींत गुलाम कशी व्हेली. असल्या दुर्दैवी परिस्थिती मध्ये इस्रायल पर्जा निर्वाशीत जावन बरवसो नासलोलो पोरी जाली आनी सोडवणदाराची वाट पळोवंक आशेताली. ह्या वेळार देवाची बोरवाशान बोल्लोली आनी दितोली उतरां जेरमायस प्रवाद्याच्या तोंडी तांकां आयकून मेळ्ळीं. दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो हांव कोत्तलो. जुदाचें तारण जातलें
आनी जेरुसालेम भिरांती विणे जियेतली. दुसऱ्या वाचपान सांत पावलू तेसोलोनिकेचे पवित्र सभेक तोच बोरवासाचो संदेश परगोडटा आनी सोम्याच्या दिसाक शुद्ध निर्मळ काळजान पवित्रतायेन आनी ओदीक करून एकामेका थंय आनी सगळ्या मनशां थंय मोगान जिवंक तयार आसूंक उलो मारता. शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या दुसऱ्या येण्या समयार भिरांकूळ घडण्यो दिश्टी पडच्यो आसात त्या विशीं जागृताय दितना धीर बोरवाशान आनी मागण्याच्या हत्यारान तांकां फुडो करूंक म्हणटा व शिकयता. तेन्ना मनशाचो पूत पोदवेन आनी व्हडा दोबाज्यान कुपा वेल्यान आयिल्लो दिश्टी पडटलो. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. पुर्वेले पवित्र सभेचें जिवीत दुमाळ्या आनी संकोश्टा मदें सुरू जाल्लें. असले परिस्थिती फुडें तांचो भावार्थ आनी बोरवासो एके भाशेन हाल्लोलो. सोम्याची येण्याची खबर करून ताच्या दोबाजीक येण्याक बोरवाशान काळजीदारपणान आनी भिरांती विणे तयार रावंक सांत लुकास दुमाळो भोगतल्यांक क्रिस्तांवांक धीर बळ गोठाय दिता. उंड्याच्या मोडणेंत देव आपल्या भुरग्यांक आपल्या पुता जेजूच्या जेवणाक एकठायता आनी एकामेका सवें तांचो संबोन तीर गोट कोत्ता. उंड्या मोडण्यांत तिरायलोलो देवाच्या भुरग्यांचो एकचार सदांच सांबाळूंक आनी सोद तरेचे भेद उतरून नवे मनीसकूल निर्माण करचें सोपोन शार्ती पावोवंक वावरुया. उंड्याच्या मोडणेन जेजू आपल्याकूच मोडून आनी आमचे ओत्मीक पोसण जावन आम्हा सोमेस्तांचो एकचार घडटा. सोम्याची देख घेवन आमकांच मोडूंक आनी सगल्यांक भागा घेवन आमी पोनाची संस्कृताय विस्तारूंक जावन दी आमचो हावेस. उंड्याचे मोडणेंत सांत फ्रांसीस शावेर आनी लॉयलाच्या सांत इनासान आपले संवसारी हावेस कुशीन दवरून जेजूचो रूपकार आपणायलो आनी जेजूक ओत्मे जिखून घेवची ही एकूच आशा काळजांत बाळगून संवसाराक जेजू आनी ताचे सवे अणभवलेलो संतोश वांटलो. सेवाधर्मांत आनी एके खेरीत भाशेन उंड्याचे मोडणेंत हाजी जातल्या जेजूचो खोल अणभव घेवन ताची रूपकारां जावंक आनी सगल्यांक सांगाता घेवन नव्यान मुनीसकुळाचें सोपण पुरें करून फुडें सरुया. आमी आमचे पातकी सोय बोळकून घेवन कुमसार जावंक गरज. आमच्या सगळ्या वायटाचे मुखेल कारण जावन आसा पातक. पातकाक लागून आमी देवा कडच्यान पयस गेल्या हें वळखून घेवया. आमच्या सोडवणेच्या वावरांत चडसो वावर जेजू कोत्ता. देव आमकां आपलो आदार दिवंक रावता. आमी खालतिकायेन ताका उलो मारूंक गरज. कुटुंबांत, समुदायांत, इगोर्जेंत आनी चलता भोंवतना मागण्यांक पयलो आनी वयलो जागो दिवया. ह्या वर्सा सांत फ्रांसिस्क भाशेन आमी आमकांच विसरून दुसऱ्यांचो भोव करून गरिबांचो, कोण नासलेल्यांचो, अनाथ, विधवा हांचो उगडास करून जेजून हाडलेली कुशालकाय तांच्याय जिवितांत हाडूंक वावरुया. तांकां जेजूचो रूपकार जावया. हे वरवीं कुशालकाय तांच्याय जिवितांत हाडूंक वावरुया. तांकां वो जेजूची कुशालकाय दिवया. आनी हे वरवीं ल्हान ल्हान त्याग करून तशेंच प्राचीत करून आपल्या आनी दुसऱ्या पासत भेटूंक म्हूण दर एकल्या पासत फावो ती कृपा आनी बळ आयच्या मिसाचे भेटेंत मागुया.
सगळी बी रावया. सत म्हणता देवाक देवाक सोर पोटविदार बापाक स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या गोरवी सामावलो आंकवार मारे तान सोलमलो पावस पिलाताकाक ताणे कोसोसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात सोडलो सोर पवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमची थोडी मागणी आमी आतां देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोगाच्या खोल अनुभवान बरोवन मनीसपणाचो धर्म परगटूंक आनी आपल्याकूच मोडून सगल्या मनशांक देवाच्या दोयाळ मोगाचे रूपकार ते जावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सर्व तरेचे भेद पयसावून सगल्या समुदायां मदें एकवट सांबाळूंक आनी मनीसपणाचो धर्मूच उंच दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी उंड्याचे मोडणेंत संभरमतावन तो भाव भयणाचो एकचार जिवितांत दाखोल करूंक आनी भेदभाव मांदी नासतना सगल्या सोबे एकवटाचे आनी एकचाराचे पूल बांदूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज धर्माच्या नांवान झुजां मारामारी आनी भायरावप वाडत आसा. सर्व भाशेचे भेद उतरून नवे मनीसकूळ निर्माण करच्या आवेसान सोमेस्तांनी एकचितान पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. थोडो वेळ शांत रावन आमच्यो आनी कितें खाजगी गरजो आसात त्यो देखून आमी देवा मुखार दवरुया. स्वर्गींचे बापा, ह्या वेळार आमची थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरली आसात. आमच्या फायद्याची आनी आमकां जाय ती तूं शार्ती पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कर आता कोशे तुझो मोग परगट करूंक शुको पर सगळ्यांक दिवं. तुकाच बापा सोड मोजे दिता तुका तुकाच भोगता सोड मोशे तुझेच लेकून खाशेले. मोजे सुखे मोजे दुखे तोलमोले या दिसाचे बाबोयनाची चाकरी करूंक कुशाकाय तुझी वाटूंक.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. स्वर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकवटाय करून आमी तुका ओंपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. ताचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें ताचेच वरवीं सासणाची सोडून जोडूंक आमकां पावशें कर. हें बी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओयोशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मोणशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विले येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दे धरून आतां आमी आशेता ते तुवें भासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दरबारात सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 darbaraco sobiespor tu, soldani sosar, pola tuja wojbowan, usorgi tuka soj soj, sorbiespora činami, jedna taka soj, usorgi tuka soj soj. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करूंक मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरूंक सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक जोडे म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिल्लें म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Somia Jesu tuci moronami somoropta, tuce puno živon ponami porgota, tucia jeniam amio trekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमां सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पिर्थुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यांत
ते आमच्या बाबा भयणांची अदीक करून जी भाव भयणां हे पिढी उदेशी मरून गेल्ल्यान तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची आख्या संवसाराची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकोबार मारिया देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदूता, बागेवन फ्रांसीस शावेर, बागेवन जुजेवास, बागेवन मादा तेरेजा आनी सोर काणी तुका मानवल्यांत. ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी राज सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताणेन प्रगडो नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजो चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. इश्टी देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोदेला मोदें सुवात सांडलोली आसा ती तुमी सांबाळचें, कित्याक कुमन्यांव दिवंक आमकां ते आदाराचें जाता. कातोलीक धर्मांत जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची. कुमन्यांव शेवल्या उपरांत रोखडीच बसची, कित्याक आमकां गोमतलें कोणाक कुमन्यांव मेवला तो. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing in their places to receive Holy Communion. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पर खड़े हो.
Guds bivån sogleam amka, Jesu vanta apler och god, i Guds bivån sogleam amka, Jesu vanta apler och god, eka jivan amka borda, priti mogan kaza sota, eka jivan amka borda, priti mogan kaza sota. I Guds upis ami palco, moga upis Jesu mila. I Guds upis ami palco, moga upis Jesu mila. I Guds adnia amka kelia, Apleați mogan sogleam vingu, i kucatnia amka kelia. Apleați mogan sogleam vingu. I Guds pavar amcia mona, i Guds visvas amcia karzan, i Guds pavar amcia mona, i Guds visvas amcia karzan, i Guds asha amci chini. Koše sason pavod pogli, i kucaša amči čini. Koše sason pavod pogli. Iegatsodian amka manto, tori kutskun amizalia. Iegatsodian amka manto, tori kutskun amizalia. Jesu chikun amisogli, Jesu mostok amisade, Jesu chikun amisogli, Jesu mostok amisade. I Guds bivån sogleam kamka, Jesu vanta apler och god. I Guds bivån sogleam kamka, Jesu vanta apler och god. Ega jivan amka borda, priti mogan kaza sota, eka jivan amka borda, priti mogan kaza sota.
उपदेश आमी पाळचो मोगा उपदेश जेसून दिला एकूच उपदेश आमी पाळचो मोगा उपदेश जेसून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक विंगू एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक विंगू. आमचे दोळे आमी धांपूया. उंड्याचे मोडणेंत आमी वांटो घेतला आनी जेजू आमच्या काळजांत आयला. त्या जेजूचें आसणें आमी अणभवुया आनी ताका दिनवासूया. उबे राहूया. देवा आमच्या बापा, सासणांच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत अथीर वस्तू मध्ये आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तकतल्या देण्यांचे लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मिसाची भेट भेटयलोल्या फादर एंटनी पेरेरा आनी उतराची मोडणी केलोल्या फादर जूड कारास्को हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायोनाची मांडावळ करतल्यांक आमचे दिनवास. निमाणें गायोन जातूच मागतलो स्टेजीच्या मुखार तशेंच सायडीन रो आसा दोनी वाटांनी तांणी हांगाच बसून रावचें आनी तशेंच दोनूय वाटांनी स्क्रिनीच्या मुखार पदेलांचेर बसून आसात तांणी गायोन जातूच बसचें. उबी आसा तांकां पयलें भायर सरूंक दिवचें आनी तशेंच 9:30 वाजताच्या मिसाक जी कोण आयल्यांत तांणी हो लोक भायर सरोपर्यंत भितर येवचें न्हय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भावार्थान आमी बागीवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचें मागणें करुया. बागीवन फ्रांसीस शावेरा, भागीवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुजें काळीज तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक बरी खबर पुरगटूंक देसा देसांनी देसा देसांनी तूं गेलोय तूं गेलोय आनी तुजो जीव आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. चोरून मेलोय. ह्या पासत ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लोय मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत आनी संवसारान तुजी कूड लेकून तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर ह्या देण्या खातीर संतोषान संतोषान आमी बापाक आमी दिनवासता. बापाक दिनवासता. आनी आतां आनी आतां आमचेच पासत आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुजी विनोती मागता. सोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
बोरवोशान आमी ह्या सुवातेर येता जावं आमच्या गोरच्या पासत आमचेच पासत आमच्या शेजाऱ्यां पासत मागूंक सगल्यांचो आमी उगडास करुया. जायत्या जाणांनी आमकां माग म्हणलां आसतलें तांचोय उगडास आमी करुया. आनी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francisco Xaviera, tuci curung goya shara, tu Jesus soy nika, soda soy divon con maka. विनोदी करता कदेलांचे कोण बसून आसा तेमी बसूनच रावचे. आयज बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 5, 6:30, 8, 9:30, 11, 12:30, 2, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. आयच्या दिसा 11 वाजता तामील भाशेन, 12:30 वाजता मल्याळम भाशेन आनी 2 वाजता हिंदी भाशेन मीस आसतलें. ह्या वेळार कोंकणी मिसां आसची नात. कुमसाराक तुमच्यान बसिलिकेच्या साक्रिस्तींत सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 2:30 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. कोणाक फाल्यांच्या दिसा मिसाची वाचपां करची कुशी आसत जाल्यार तुमी बसिलिकेंत लिटरची टेबलार वचून मेळचें. फुलां भेटूंक सोदतात जाल्यार बसिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वो कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बसिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्यो लिटरची बुकलेट्स कोणाक जाय जाल्यार कंट्रोल रुमांत वचून विकत्यो घेवंक येता. तशेंच आमची व्हॉलंटियर्स माटवां त्यो विकूंक घेवन आसात. मोल 20 रुपयांक एक. बसिलिकेंत ओगेपणान पवित्र संस्कारची बुजवण चालू आसा. जाय तांणी थोडो वेळ जेजू सांगाता थंयसर
सारूं येता. विनोदी करता लोकांनी भितर सरतना आनी तशेंच भायर सरतना न्हय कदेला मदें सुवात सोडलेली आसा ती तुमी सांबाळची, कित्याक कुमन्यांव दितना ती आमकां आदाराची जाता. मागता लोकांताय भितर सरतना तशेंच भायर सरतना